सोडू मोगानावी आज लागी जाल्या उतर भासती घेऊ जनावर ओजी येऊन पावली सैरी धैरी हप्तभर रावली मोडला वळून माटो घालो इंदा ताळया सुरंगा जालो रोसा घरान कुशाल भोवार हांगासर या कार्याक वाटेली जावच्याक मंगळूर आमी आमचे सोयरी हांगासर हजर आसात आणि जे आसात या फिल्माचो प्रोड्युसर मानसोबन संस्थेचो अध्यक्ष एक चतुर संघटक एक चतुर मुखेली मानेस्त लुईचे पिंटो तुमच्या कंठ ताळयांच्या नादी हांगासर या थिएटराक प्रवेश जाता पुडकुलो तेला तुपासो बैकिक बाबू चला फिरगी रुपासो अडकुलो रे बुडकुलो तेला तुपासो बैकिर बाबू चला फिरगी रुपासो अंगणादारार सुरंगार करा हिंदा सोपासो आमच्या मध्ये आसा डॉक्टर रोनाल्ड कुलासो आवलो दिता मनीस डायन दिवसाचो मुक्कामार तुम्ही मनीस डायन मनीस रोनाल्ड कुलासो हांकां तुम्ही फुलांतुरांनी येवकार मागसो भितर वरणा पया ओकल्या घर झाडोने सया वेडो पोकरी घेड्यांचो लोकां सोदता कोणचो कुडाचो कोणताट आंगणान पलका नाचाचो नवजी जालो लग्न धाबाचो वेडो पोकरी घेड्यांचो लोकां सोदता कोणचो कुडाचो कोणताट आंगणान पलका नाचाचो नवजी जालो लग्न धाबाचो देव बरी सांज समेस्ता माणसोबान आमचो गुरकार बाब एरिक ओझेर आणि सगळ्या माणसोबान समिती तर्फेन गांवांत भोव मोगान आडलो नमस्कार तुमकां मागलो सलाम कोंकणीचें बरेपण ह्या विशीं काम करते आसा आणि ह्या आमच्या कामाक आमकां लोकांचो भरपूर सहकार मेळ्ळा आणि त्या निमती आमी योजना मांडूंक शकल्या त्या मट्टाक आमकां आमच्या लोकांचो भरपूर सहकार मेळ्ळा देखून ह्या सुंदर वेदितावन आमच्या सगळ्या कोंकणी प्रजेचो हांव उपकार करता आणि देव बरें करूं म्हणटा ताच्या आनी चड म्हणटान आमकां ह्या गल्फ राष्ट्रांनी आजच्या आमच्या कोंकणी लोकांचो हर वांट्यान जावन ती कला या कलाकार या भास हर एका शेतांत तांचो आमकां भरपूर सहकार मेळ्ळा कोडयाळ तावन कलाकारांक या दुबय आणि इतर गल्फ राष्ट्रांक हाडून तांकां संवसार आमकां दाखोवन तांकां प्रोत्साहन दिवन तशेंच गांवार जावच्या हर कामाक आमच्या गल्फाच्या आमच्या भावंडांनी मोठो सहकार दिला वो एक उत्तम अवकाश म्हाका तुमकां काळजान तावन देव बरें करूं म्हणूंक
कित्याक म्हळ्यार तुमचे वरवीं जायते कोंकणीक बरेंपण लाभलां. देव बरें करूं तुमकां समेजता. वेगळ्या असल्या सिऱ्या तर्फेन एक 2 मिनिटाचो एक मोठो संदेश दिता डॉक्टर रोनाल्ड क्लासो. तुमकां समेस्तांक बरें मागता. अस्मिताय मुवीची रिव्यू म्हाका हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे येदोळ बसोर कोणी मस्तू जाणांनी प्रोड्यूस केल्यात कोंकणी मुवीज. ही बारी एक बरी करून प्रोड्यूस बीन स्क्रिप्ट जावन दी, सॉंग्स जावन दी, थीम जावन दी, हे फोटोग्राफी जावन दी, हर एकाची रिव्यू बारी बरी आसा. सो देखून सकाळीं तुमी ही मुवी पळोवन एन्जॉय करया. हांव बरें मागता. ही मुवी बरें सगळ्या संवसारांत आतां 20 कंट्रीजांनी ती आतां प्रोड्यूस जाता म्हणून सांगता. ते 20 न्ही आनी 20-40 कंट्रीजान प्रोड्यूस जावन दी सगळ्या संवसारांत नांवाडीक मुवी जावन दी. आनी हें पळोवन हेरी फिल्म क्षेत्रांत आनीक बऱ्या तरान मुवी काडूंक तांकां उत्तेजन मेळोवन दी म्हणून ह्या संदर्भात हांव सगळ्यांक बरें मागता. देव बरें करूं. कोंकणी चलनचित्र पळोवंक आयिल्ल्या सराभिमानीक म्हजे प्रणाम. तुमकां पळयतना बारी खुशी जाता. हाका एक कारण आसा. ह्या गल्फांत आमी थोड्या वचून कार्यक्रम करतना खंयचेय शिक्षण जावं दी, संस्था जावं दी, ही कुठली समस्या म्हणून सांगल्यार टिकेटीची हर एकल्या मनशांनी 5 विचारचे. 5 आसात गी, 5 मिनटात गी, 5 मिनीट सादे त्या सागी म्हूण. पूण ह्या एका आस्पत्रे फिल्मा वेळार गजाल अशी जाली की टिकेट रिलीज जावन एका ताप्त्यान पुरो टिकेट सेल जाले. 5 कोणाक ना. त्या देखून तुम्ही पुरा पैसे दिवन हे पिक्चर पळोवंक आयिल्ले. तुमकां एका अभिमानान गौरवान सेल्यूट मारता. जेन्ना मानसपण संस्थो उक्तावण आयिल्लो तांणी विशेष करून दिल्ले एक देणे नांव आसा कलांगण. 2001 इस्वेंत हें उक्तावण जाल्लें. आनी कोंकणी भास जागोवन वागोवन सुरंगरावन मुखल्या पिळगेक हस्तांतर करच्या कामांत निरंतर सेवा हो संस्था दिवन आसा. आनी तें कलांगण उपसतना सगळ्या संवसाराक दिश्ट मंगळूर शाराक वचून गेली. 2008 इस्वेंत कोंकणी निरंतर गायन चल्लें मंगळूरान. 1710 गौपी गैपिण्यो, 650 पदां, 44 पंगड, 40 स्वरांचे निरंतर गायन. आनी हाचे वरवीं गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डांत कोंकणीचें नांव दाखल जालें. तो वळून सगळ्या संवसाराच्या लोकांनी एक दिश्ट मंगळूर शाराक गुंडयली. कोंकणीच्या इश्टेन पयले फावटी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील ह्या कार्याक हजर आशिल्ली. तो वळून संवसारांतल्या पुरो लोकांनी एक दिस मंगळूराक गुंडयली. आनी आज 2023 आस्पत्रे फिल्म रिलीज जालें. हें फिल्म 300 च्याकय चड शो जाले. हे फिल्म उण्या अवतर 16 लोकांनी पळयलें म्हणून एक नांव हाडलें. आनी हें फिल्म आतां 30-35 चलून आसा. ह्या वेळार सगळ्या संवसाराच्या लोकांनी एक कुसू मंगळूराक गुंडयली. ह्या सगळ्या वावरा फाटल्यान आजची एक ओत्मो, एक सकत, एक थांक म्हळ्यार विश्व कोंकणांत कोंकणी झुजारी बाप हिरी कोजेर. आज ताणें बरयल्ली काणी फिल्म जातालें. त्या खातीर तुमचो अभिमान, तुमचो मोग ह्या संस्थेचेर दाखयल्ल्या खातीर तुमकां हांव परबी पटयता. जे कितें युएंत शो चलतात, जे कितें मुनाफो उठो जातालो हो पुरा तुमच्या कोंकणी परिशेच्या नांवान मान सन्मानाच्या बऱ्या कामां येतलो म्हणलो एक भरोसो तुमकां दिता. समेस्ताना देव बरें करूं. कोंकणीचें बरें जावं. हांव दिता मुखल्या कार्या खातीर सेरिया नेवी संदेश विचारता. मूवी कशी जाली? सुपर बरें आसा. बरी जालें एकदम. एरिक बाबान मस्त रिसर्च करून स्क्रिप्ट बरयलां आनी सगळ्यांनी बरें काम केलां. कोंकणीचो मोग करतल्याक बरी मूवी. भारी अपूर्वची मुवी. भारी खुशी जाली. आनी एक्चुअली हांव तितलें इमोशनल जायना. हांव फर्स्ट टायम म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां आयलें आनी लोव म्हज्या बायलेक पळयलें. तेंकां मनी रडटा गे म्हणून ते लोव अशें दोळ्याक जालें. तेंच कळटा की ती मुवी बरी जाल्या म्हणून. मस्त खुशी जाली. बरी आसली मुवी. कोंकणी विशयान आमकां चड आनी चड समजून मेळ्ळी. कोंकणीचें मूळ आमकां कळ्ळें. देव बरें करूं. भारी बरी जाली.
लॉट मस्त शिकोवंक आमच्या हाय नमस्कार. अस्मिताई कोंकणीतले एक अप्रतिम पिंतूर सगळ्या गांवार लोकां मेरेन पावून आज दुबईन 2 प्रिमियर शो जाते आसात. हाचो पयलो प्रिमियर शो येदोळचो मुग्धोन येते आसा. हाच्या मदें आमचे सांगात आसात ह्या पिंतुराचो हिरो अश्विन डिकोस्ता आनी हिरोईन वेन्सिटा डायस. हांचे सांगता हांव 2 ल्हानशे सवालां विचारता. अश्विन आनी वेन्सिटा बाई, हे तुमच्या कोंकणींत हांव चिंता पयली मुवी तुमी नटन करची. ओवरऑल तुमकां ह्या मुवींत तुमकां खाला शिकोवंक मेळ्ळें आनी तुमकां ही मुवी कशी लागली? ह्या मुवींतून आमकां एक अस्मिताय मेळ्ळी, आमकां एक आयडेंटिटी मेळ्ळी ह्या मुवींतून. आनी आमकां लोकांचो तितलो मोग मेळ्ळा आनी तांचो सहकार मेळ्ळा. तेंच आमकां एक व्हड एक साधन म्हणयेत आमचें. डेफिनेटली म्हाकाय तशेंच एक नाचपी जालो, मागीर गावपी जालो आनी आतां एक एक्टर म्हणून बोलावन आसा लोक. सो तशें म्हाकाय म्हजी अस्मिताय ह्या पिंतुरांत मेळ्ळ्या म्हणून सांगू भोव खोशी भोगता. ओके, हे पिंतूर तुमकां दोगांयनी पयले फावट तुमी नटन करचें कॅमेरा मुखार. सो ओवरऑल तुमी हे पिंतूर नटन करतना तुमकां कॅमेरा मुखार काल डिफिकल्टी भोगली, कितलो तुमकां डायरेक्टरांनी सपोर्ट दिलो वा तुमी सांगता आसल्या एक्टर्सांनी तुमकां कितलो सपोर्ट दिलो, तुमकां कितलें इजी जालें वा कितलें कश्ट जालें मुवी फाटल्यान? वय इतले वर्कशॉप म्हळ्यार कामासळ आसली आमकां, बट कॅमेरा मुखार करचें तितलें सलिसायेचें न्ही. बट इनिशियली हांव चिंता थोडे दीस आमकां इल्लेशें एडजस्ट जावंक जालें, बट मागीर ग्रॅज्युअली आमी एडजस्ट जाल्या. आनी सेक्टरी जावन दी, डायरेक्टर आनी एसोसिएट डायरेक्टर जावन दी, इवन माणसोपणाच्या पंगडांनी आमकां बरो सहकार दिला, बरो सपोर्ट केला. आनी वय तांणी फीडबॅक दिवनूच आसली एवरी सिनांत अशें करीचें तशें करीचें म्हणून. सो तें आमकां इल्लेशें काल म्हणटा उपकाराक पडलें. बरें. आनी एक गजाल कितें ह्या सगळ्या पिंतुरांत म्हाका मस्त लायक जाल्ली कोंकणी भास. आनी तूं स्पेशली डेनिस मोंतेरो उलयता आसतना ताची भास इतली बरी वेळटाली की खंयी डिफरंट दुसऱ्या लेवला पावली. एक सवाल वेन्सिटाक हांवें विचारचें, तुका ही कोंकणी भास म्हाका उतर तुजी कितली बरी आसा की न्हू. सो तुका कश्ट जालें की उलयतना वा प्रोनावंस करतना वा तुका खंय तितले डिफिकल्टीज भोगले की तूं? वय एक्चुअली कोंकणींत डिफरंट टायप्स ऑफ भास आसात आनी आमी वेस्टर्न म्हणटा न्हू 2000s जनरेशन आमची कोंकणी आनी इंग्लीश मिक्स जाता उलयतना. आतां उलयतना कोंकणी आनी इंग्लीश मिक्स जाता. जाल्यार ह्या मुवींत एक्ट केल्या वरवीं म्हाका थोडी वर्ड्स येनातली, कोंकणीन येनातली वर्ड्स आमकां कळ्ळी. अकराचे सवाल सगळे पिंतूर आतां परद्यांनी दोनते आसा, लोक पळयले आसा. म्हज्या लकार काही 95% लोक बरेंच उलयता. सो तुमकां लोकांतून मेळलेली प्रशंसा होगलेक आनी लोक तुमकां कसो स्विकार करता की म्हणून? एक्चुअली पळोवंक गेल्यार आमकां दोगांक तांणी बरें एक्सेप्ट केला. ऑन स्क्रीन आमची केमिस्ट्री बरी आसा म्हणून मस्त जाणांनी सांगिल्लें आसा. सो ते एक आमकां हांव चिंता इज अ प्लस पॉयंट. वय सडावत भायर आयिल्ल्या लोकांनी एनतेक दाखयला सांगला. वय आनी आमकां मस्त मोग मेळ्ळा लोकांक. चिंतिनातल्या मापान आमकां मोग मेळ्ळा. डेफिनेटली वय खंडीत आमी कोंकणीन ती केताले पळयतले हिरो हिरोईन नांत म्हणून. सो आमी अश्विना पयलीं म्हाका वळखतालो, स्पेशल तो माणसोपणांत नाचोपणांत डान्स करनासतालो. सो आज खंडीत जावन कोंकणी एक हिरो हिरोईनीच्या एका प्लॅटफॉर्मार तांणी मुवी कितें दिवंक आसलें तें दिलां. तें खंडीत तुमचें बरें जावं, तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आनी तुमचें ऑर्गनायझेशन दुबय प्रिमियर शो ऑर्गनायज तो नेक्स्ट लेवल ऑर्गनायज केला. परफेक्ट ऑर्गनायझेशन म्हणल्यार तुमकां देव बरें करूं. शाबासकी हांव पडटा आनी तुमकां आभारी जावन आसा. आमकां इतलें बरें करून तुमी स्विकार केला आमकां. सो तुमकां पयल्यान पयलें देव बरें. तुमच्या मुखल्या पुऱ्या कार्यक्रमाक कोंकणीतल्या कार्यक्रमाक तुमकां आमी यशस्वी मागता. देव बरें करूं. खंडीत देव बरें. सगळी मुवी तुका कशी लागली? मुवी भारी बरी जाली म्हाका. सुरेर पयली मुवी भारी बरी जाल्या. बरें काम केलां तांणी. आमच्या कोंकणीची संस्कृती चरित्र हाची भारी आमकां जाणवा मेळ्ळी आनी आमच्या मुखल्या पिळगेक आमकां सांगूंक बारीक हेम्म भोवता खुशी जाता. भारी बसला. थँक्यू. देव बरें तुमकां. कशी लागली सगळी मुवी? भारी बरी जाली. मस्त फर्स्ट टायम पळोवनशी आनी पळोवंक शारजा येवंक नेक्स्ट वीक आनी कोंकणीचे मस्त शिकवण आमकां मेळ्ळी. जायते विशय आमकां गुर्तू नासली. ह्या मुवी मार्फत पळोवंक मेळ्ळी. मस्त थँक्यू. गोंयकार भाव आमचो पंकज नाडकर म्हणून. सर कशी आसली सगळी पिंतूर? एकदम बरी असली मुवी. खूब रिसर्च केला. ओके. आणि सगळे टीम ते रिसर्चाक लागून इट इज वर्थ यू नो इन ऑल एंगल्स. आमची कोंकणी भास जिवंत उरपाक कितले त्रास पडले आनी कोंकणी लोकांनी कितले त्रास काडून ती भाशा टिकोवन दवरली. सगळी मुवी सगळी पिंतूर सगळें पिक्चरेशन तुमकां कशें भोगलें? भारी बऱ्या तरान काडल्या ही मुवी. कोंकणी मुवी हांवें पयलीं पळयल्यात, बट सेकंड प्रास बेस्ट मुवी येदोळ मुसर काडिल्ल्या कोंकणी मुवींत ही अस्मिताय. ताचे लिरिक्स, ताचे सॉंग्स आनी आमकां एक आदली
काणी आमचे पास्ट आमकां एक पळोवंक एक अवकाश मेळ्ळो. सकड मस्त नट असले मस्त आमचे गोंयकार आणि कोंकणीचे नट असले सगळे नटार म्हणून तुमकां कशें भोगलें सगळ्याचें नॅचरल ॲक्टिंग ताणी दिलां तसं जावन तें भोव बरें लागलें कारण कांय आर्टिफिशियल और मेकअप तशें बरें कांय ना बरें नॅचरल आसलें म्हाका भारी बेसलें. थँक्यू सो मच. वेरी नायस. आमचे सांगत आसा मार्टिन आरन आनी ताची फॅमिली सगळी अस्मिताय पिंतूर तुमच्या ओपिनियना प्रमाणे तुमच्या मोती परत्यार पळयतना तुमकां कशें भोगली? बरें जालां मुवी. एरिक बाबा आनी लुई बाबान कोंकणीक प्रयत्न केले जारी जाला आनी हे मुद्दासून वचून दी म्हणून म्हजे अभिप्राय. मार्टिन बाबा ही काणी तुमी पयले आयकल्ली की तुमकां पयले फावटी मेळ्ळी की आयकूंक कशें? पयले इल्लें आयकलां डिटेल आयकून नासलें बट एक्सलंट स्टोरी म्युजीक बरें जालां एंड म्हाका मस्त तेंचो आयकूंक मेळटालें इट्स अ बेस्ट मुवी म्हणून पळोवनचे म्हणसर म्हाका शुअर नासलें आज शुअर जालें म्हाका इट्स रियली very good movie and I would encourage all the Konkani speakers to see this movie. Thank you so much. Michael Castellano बाब सगळे अस्मिताय पिंतूर पळोवन बारीक खुशाल भायर येते आसात तुमच्या बोगणा एक बरें पिक्चर कोंकणींत एक नोमेच हांव आनी एक फ्लो बारी बरें जाल्लें म्हळ्यार खंय स्टार्ट जाल्लें कशें एंड जाल्लें म्हण कळोना आनी बारी एक बऱ्या तरान एक कलमटा फ्लो हाडून आनी आमकां आमची खंय जावन आमची पुर्वजां कशी आयिल्लीं आनी कितले कश्ट तांणी काडल्यात आनी आमी आतां खंय सर पावल्या आनी एक बरो संदेश दिला की आमकां आनी कोंकणी भास आमच्या कल्चर मुखार व्हरूंक एक आमकां काय म्हणटात एक आमकां जबाबदारी दिल्या आनी बारी बरें काम माणसापणान आनी एरिक बाबान केलां. देव बरें करूं म्हणटा आमची काय म्हणटात आमचे एक जबाबदारी जागे येयल्या म्हणून सांगूंक बारी खुशी जाता. देव बरें करूं. वय हाय रतन पिंतूर पळयली अस्मिताय तुजी अस्मिताय तुका मेळ्ळी की कशें तुजी भोगणा पिंतुरा विशीं? बारी बरें जालें बारी बरें पिक्चर व्हेरी नायसली कन्सेप्शलायज्ड वेल एक्टेड ऑन अ होल व्हेरी नायस पॅकेज. तूं एक संगीतकार तुका संगीताचें इल्लें ज्ञान आसा सगळ्या पिंतुरांत संगीताचो प्रभाव कसो आसलो कशें भोगलें तुका संगीत? संगीत ह्या सगळ्या पिक्चरा वट्टू मॅच जावन बरें बॉन्ड जावन आसलें. व्हेरी नायसली व्हेरी थँक्यू सो मच. हाय अनिल प्रकाश अस्मिताय पळोवन तुमी भायर येते आसात बारीक खुशेन सगळ्या पिंतुरा विशीं तुजी भोगणा? सत्य सांगचें जाल्यार आमकां आमची आयडेंटिटी कशी आसली कशें म्हणून आमकां बऱ्या तरान एक पिंतुरा मुखार आमकां एक दाखोवन दिली आनी सगळें बरें जालां स्टार्ट जावन एंड म्हणसर एक्टींग जावन दी सुमार म्हणजे इश्टी आसात तांतू हय तांत बरें एक्टींग केलां तांणी आनी बरी जाल्या मुवी. खंडी जावन बारी बरी मुवी सगळ्यांनी पळयचे जाल्लें आमकां मस्त एक काही गोत्तुळांतलो विशय आज आमकां मस्त समजलें आमच्या भुरग्यांनी खंडी जावन पळयचे जाल्ले मुवी कित्याक म्हळ्यार तांकां आमची कोंकणी संप्रदाय कोंकणी कल्चर विशयांत आमकां इल्लेशें जाल्यार गोत्तालें आनी आपल्या भुरग्यांक आनी चड गोत्तू जाता हे मुवी पळयल्यार आनी एक्टींग जावन दी खंयचेय जावन दी केल्लें बारी बरें जालां. एक प्राऊड म्हणून येता आमकां कोडयाळकारांक एक्चुअली कोडयाळच्या कोंकण्यांक एक प्राऊड फिलींग. थँक्यू. आमचो कॅनरा रेस्टॉरंटचो येजमान कोंकणीचो व्हड स्पॉन्सर म्हणून येता खंयच्याय कोंकणीक तो ना म्हूण ना कदाल सपोर्ट करता आसता ह्या पिंतूर तसो व्हड माफान ताणें सपोर्ट केला आमकां सगळे पिंतूर तुका कशें भोगलें तुजें कितें भोगणा? बारी बरें पिक्चर कोणी आमी कोंकणीक आमी खंयचे क्रिस्तांवांनी बरें करचें जाल्यार काळी कोंकणी पिक्चरा खातीर बरें हें करीचें आनी हाचें बरें रिजल्ट आसा. ही सगळी पिंतुराची खाणी तुका समजली की? वय समजली खंडीत. परत ती मुवी पळया बघता की खंडीत आनी ह्या ना जाल्यार आमी आपल्या बसून पळोवन येता. खंडीत देव बरें करून. फादर अनिल अस्मिताय मस्त धार्मीक भावा भयणी आमच्या पयल्यान जावन कोडिरान सिस्टर आनी पाद्रा पाणी पळोवन ह्या मुवी विशीं जायते उलयल्यान एक विकार जावन एक धार्मीक भाव जावन ही मुवी तुका कशी भोगली? ह्या मुवींत कोंकणीच्या आमच्या हिस्ट्री विशयान चरित्रा विशयान आमकां दाखयलां मस्त बरें करून पिंत्र आयलां पिक्चरायजेशन इज ऑसम बरें करून पिंत्र आयलां मागीर मस्त सिंपल स्टोरी पूण तितले इफेक्टिवली मस्त ताजेर मस्त इफेक्टिवली आमकां म्हळ्यार आमकां पळयतनाच भोगता की येस इट इज माय एक्झिस्टन्स म्हणून. सो हॅट्स ऑफ टू लुवियाम अँड ऑल द टीम. सगळी मुवी पळयतना हाच्या फाटल्यान मस्त भावना आसली म्हळ्यार त्या लोकांनी मायग्रेट जावचे पळयतना सगळीं नटान तुमकां कशें भोगलें सगळे आर्टिस्टांचें? हांव एक कोंकणी पूत म्हणून म्हाका खुशी भोगता आनी हांव पयसल्या बिदरांत बिदर मिसावान सेवा दिता आसतना आमी पयसा
कोंकणी जाग्यार कोंकणी कोडयाळ पूण म्हाका बघता की हांव एक प्राऊड फिलींग करता म्हाका बरें बघता सो इट शूड ग्रो जय कोंकणी थँक्यू सो मच काय अस्मिताई पळोवन भायर आयल्यात तोंडार भार तुमचे असो आसात मुवी बरी लागली बरी लागूना तुमचे अभिप्राय बरी लागली कोंकणींत इतली अपूर्बायेची मुवी फर्स्ट टाइम हांवें पळोवचे भारी बरी लागले हाय लॉरेटा अस्मिताई पिंतूर भायर येतात आसात सगळे पिंतूर तुमकां कशें बघलें म्हाका आय वॉज रियली अमेज पळोवंक गेल्यार एक्चुअली म्हजे कोंकणी तितलें बरें नासलें म्हाका मुवी पळयल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें की कितलें मिसींग जालें म्हज्या लायफान द डिरेक्शन आय मस्ट से इज इम्पेकेबल लायक यू नो आय लव द डिरेक्शन compelling performance by the performer actors, especially Venkata and Ashwin has done an amazing job. The co-actors ani bare perform kela. Amche origins, amche roots, culture bare kanta kela. उस्वास शुरुवा या पंगडाची मुखेली आसात लेस्ली आणि विल्माबाई सगळे पिंतूर अस्मिताई तुमकां कशें बघलें अस्मिताई एक्चुअली पळोवन एक बेजार जाता की आमच्या पूर्वजांनी इतले कश्ट आनी इतले अशें म्हणून आनी खुशी जाता की इतले बरें पिंतूर आमकां दाखोवन मुखल्या जनरेशनाक की बरें पूण आमकां गुर्तू नासलें हें आमकां समजूंक मेळ्ळें ओवरऑल मस्त एंटरटेनिंग आसलें मुवी एंड एक्टिंग सगळ्यांचें बरें आसलें प्रशांत वय अस्मिताई तूं एक नट ह्या सगळ्या पिंतुरांत तुका हांव काणी कशी जाली विसरना सगळ्या आर्टिस्टांचे एक्टरांचे नटान कशें जालें नटान निजांनी बरें आसलें मस्त नॅचरल आसलें आमी खंय फील करूं ना की ओवर एक्टिंग या तशें सांगून करते आसात कित्याक म्हळ्यार मस्त बरें मस्त नॅचरल आसलें वय वय आनी ही काणी निजावनी आमच्या मुखल्या जनांगाक कळची जाल्यार हे पिंतूर निजावनी गरज आसलें थोड्यो संगती हांवें वचून म्हाका गोत आसल्यो की हें पुरो आसा म्हणून जाल्लें पूण आज आमी दृश्य माध्यमान पळयतना निजावनी बगलें की हें जालां हें सत हें मुखल्या आमकां जनांक आमी पावयचें माणसोबानाक मस्त देव बरें करूं हें पिंतूर काडलें देव बरें करूं आमी सांगता शोभाबाई आसा जेम्स मेंडोन्सा हाची पतीन मुवी पळोवन ती भितर भायर आयल्या ते तोंडार असो पळयतना कळटात शोभाबाई मुवी कशी आसली मुवी एक्चुअली बारी बरें आहलें म्हाका एक्टिंग मस्त लायक जालें बिकॉज व्हेरी नॅचरल एक्टिंग आहलें स्टोरी लायन बारी बरी आहली आनी पूरा डायलॉग्स दिल्ले आनी पूरा व्हेरी नॅचरल सो ओवरऑल व्हेरी गुड क्लियर आमी सांगता या अस्मिताई पिंतूर असो काणयेकार एरिक ओझेरियो हाची धूव आसा आज एरिक बाबा दुबय येवंक आसलो कारण नंतर येवंक जावना पूण ताची धूव आमचे सांगत आसा रश्मीबाई अस्मिताई काणयेचो काणयेकार तुजो डॅडी पप्पा एक काणयेकाराक जावन पळयतना डॅडीक परद्यार पळयतना तूं कशें बघलें मस्त खुशी भोगली डॅडाक पळोवन परद्याचेर ताचे म्हळ्यार सोपाणें मस्त वर्सांचें मस्त कालांचें सोपाण आतां पंताक पावला आनी लोकांक रुसला आनी लोकांक ताचो अर्थ समजला यू नो इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट हें ताणें केल्लें एक म्हळ्यार आमची संस्कृती आमची भास मुखार वचाचें आनी मुखल्या पिळगेक पावचें म्हणून ते एक ताचें एक एम ते फुलफील जालें मस्त वर्सांच्या आदलें प्लॅन आसलें पूण तुमकां कशें बगलें की मुवी लेट आयली लोकांक आमी लेट दिली खंय बगलें की बेटर लेट दॅन नेवर म्हणटात पूण आतां आयलां आतां समा एक सारको वक्त म्हणयेत म्हाका टायम आमी सांगता उस्वास असो एक्स प्रेसिडेंट आसा रोशन मिनेजस रोशन अस्मिता विशीं तुजी बगणां भोव बरी मुवी मस्त आयकल्लें गांवांत तेंची प्रदर्शनां कोंकणी मुवीचें भारी एक विशेष म्हणयेत आनी केदाळे भितर दुबय येता गे म्हणून सांगून आमी एक ल्हानशें हाडलेली सवय म्हळ्यार बरी करनासलें पूण आयच्या दिसा पळयल्या मुवी बारीच बरी जाल्या आमी सांगता प्रताप डॉन मिनेजस आसा ताची पतीन संगी कोंकणी मुवीनी आल्बम सॉंगान जायतें काम केलां एक बरो एक्सपिरियन्स एक्टर प्रताप पयलें सवाल तुवें एक्टर जाल्लेलो रे अश्विनाक तुजे बरेत परद्यार पळयतना एक नट जावन तुजी बगणां दोनी एक्टर्सांची एक्टर आनी एक्ट्रेसांची तुका कशी पळय न्ही जावन न्ही स्पेशली ह्या मुवींत एक्टिंगाक मस्त स्कोप आसा सो रियेकलांची ईच एंड एवरी ल्हान ल्हान रोल जाले मस्त स्कोप आसा वेट आसा ह्या सगळ्या मुवीन वेट आसा आनी सर्व एक्टरांक तांचे एक्टिंग स्किल्स एक्टिंग इज अ टॅलंट बट एक्टिंगाक स्किल यूज करचे पडटा मस्त सो स्किल यूज करचो मस्त स्कोप आसा आनी तांणी बऱ्या रितीन प्रयत्न करून भोव बऱ्यान एफर्टांनी केला अश्विनानी बरें वर्क केलां आनी वेन्सेटा स्पेशली डन अ ब्युटिफूल जॉब लायक फेस एक्सप्रेशन इमोशन्स सो ड्रामा एंड मूवी इज एंटायरली डिफरंट सो मुवीन तितलेंच आसचें एक्झॅक्टली प्रेजेंटेशन इज गुड विन्सेंट फुजेरा तांगे आमी सांगता विन्सेंट आसा फुजेरा तावन पयसला फुजेरा तावन दुबय प्रिमियर शो पळोवंक आयला अस्मिताईक येवन तुमकां आमी आयिल्लें फायद्याक पडलें जालें की मुवी कशी डेफिनेटली फायद्याक पडलें
फर्स्ट ऑफ ऑल सांगचे घालेंक म्हळ्यार ही स्टोरी बरयल्ल्या एरिक वझरे बाबाक हांव चाप्या उखलता कित्याक म्हळ्यार ही स्टोरी पळयतना इतली गुंडायंत पण चिंती नासली म्हळ्यार म्हाका तें इतल्या गुंडायर गोंया म्हळ्यार मँगलोरदान गोंया म्हणटाना तशेंच ही मुवी आतां एक फावटी हांवें पळयली वय पूण म्हाका बघता की परत पळयचे आनी याची गुंडाई एक्झॅक्टली गुंडायंत हांवें अर्थ समजाचे म्हणून म्हजी आशा आनी आशा जावन आसा सगळ्या म्हळ्यार कोंकणी मोगी म्हणून न्ही मोगी नातिल्ल्यान येवनी आनी ताच्या भुरग्यांक कितांनी सुनी आज फुर्सत करून तूं अस्मिताई मुवी पळोवंक आयलाय सगळी अस्मिताई पिंतूर तातूंत तूं एक नट सिंग करताय ओवरऑल तुजें ओपिनियन अस्मिताचे वयर सुमार पटी आमी कोंकणी उलयता आमी MC करता कोंकणीन सिंग करता पूण आमकां हर एकल्याक कोंकणीचें मूळ खंय थावन आयलें म्हूण कोणाक कळीत नासलें पूण आज ह्या मुवी वरूय आमकां सुमार संगती कळ्ळी कोंकणीच्या हिस्ट्रीत कळ्ळें म्हूण सांगितलं ते एक सोडल्यार आय थिंक हांवें चिंतलें काय कोंकणी मुवी आमी सुमार पळयता अस्मिताय ते टायटल म्हणटा मे बी आय थॉट इट वूड हॅव बॅक्ड आउट आमी इल्लें बोरींग आसतलें की मे बी तशें म्हूण बघलें बट आय थिंक एवरी इंच ऑफ इट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग आनी एक फॅक्ट हर एकल्यांक आय थिंक वी गॉट टू कॅरी इट होम सो आय थिंक दॅट वॉज व्हेरी एसेन्शियल कोंकणींत मुवी काडचें तितलें सुलाभेचें काम न्ही पयशे कोणें आसूंक पुरो पूण मुवी काडून मुवी थिएटरांनी देंवडावंक तितलें सुलाभेचें काम न्ही तुका कित्याक कोंकणी मुवीचेर एक मुवी काडची म्हणून तुका कित्याक उर्बा आयली आनी तुका कशें तुका धैर्य आयलें ही उर्बेच्याकी स्टडीज जावन वय उर्बेच्याकी स्टडीज जावन आमचें कितें माणसोबान जें मिसांव आसा माणसोबान कित्या खातीर माणसोबान आसा तें आमकां ह्या मुवी मुखांतर लोकांक पावोवंक जाता त्या एका उद्देशान मात्र एक संतोशाची गजाल केली म्हळ्यार हें फिल्म मंगळूर सोडून उरले कडेन दवते आसा आनी फिल्माच्या भाशेन सांगचे जाल्यार बऱ्यान दवते आसा ती एक संतोशाची गजाल आमकां म्हाका एक सवाल विचारूंक आसलें मुवी मुसन काडटात आयदर मुवी फ्लॉप जाता काणी बरी नासल्यार वा मार्केटींग बरें नासल्यार ह्या मुवीन म्हाका मस्त पासून जाल्यार मार्केटींग आमी दुबयन तिकेटी कोंगू आमी केलो वावंट कांय व्हडलो विशयच न्ही गांवांत तुमी केले मार्केटिंगा वरवीं आमकां टिकेट्स जाल्यो हांगा सो हे मार्केटिंगाचे तुमचे काल प्लॅन आसले तुमी कशें एक्झिक्यूट केले फिल्माचें तें एक फॉर्मुला म्हूण आसता आनी तें फॉर्मुला वापरलें तितलें आमचे सांगे ती अश्विता म्हणून एक चेडू आसा हें कोण गी म्हळ्यार आयच्या अस्मिताई पिंतुराच्या हिरोचें अश्विन डिकोस्ताचें काशा भयण स्क्रिनार आज अश्विनाक पयलीं हिरो जावन पळयतना मुवी सोडया हिरो जावन तुज्या भावाक पळयतना तुका कशें बघना तुका काल बघलें म्हाका भोव संतोश जालो ताका डान्सिंग आनी सिंगिंगाचें पळयलां आमी आनी फर्स्ट टायम हांवें ताका एक्टींग करचें पळयलें आनी लायक मँगलोरान पुरो रिव्यूज आयकून मस्त एक्सायटमेंट आसलें लायक दुबय केदार येता म्हणून आनी लायक फायनली दुबय आयला आनी बारी बरें जालें ताचें एक्टींग मस्त सुपर आसा आनी गूड मुवी आमी सांगता एक व्हडली फॅमिली आसा पळोवंक पुराय एकच लायक सेम दिसतात पूण बाबाव न्ही तो तांचो डॅडी आनी ही भुरगीं आनी ही जावन आसा एरीक बाबाची नात्रां ही तेगा आनी एरीक बाबाचो जावय हांव तुजे कडेन सरता तुज्या आबान एक बरी काणी रचल्या तुवें चिंतलें की म्हजो एक डॅडी इतलो बरो एक स्क्रिप्ट रायटर वा स्टोरी रायटर जाता म्हणून ताच्या भितर आसा एक काणयेकार आसा तुका बगुल्लें की सुरू जावन वय कित्याक म्हळ्यार हांव शिकले संवसारा विशीं ताचेच तोंडात हांव ल्हान तावन तो म्हज्या तो म्हाका ताचे सांगता स्कुटरार व्हरतालो आनी न्हंय कडेन बसोवन तें काणी सांगतालो म्हाका आमचे भाशे विशीं ह्या संवसारा विशीं आनी तशेंच हांव ल्हान तावन म्हजे मोतीन ती काणी बांदून 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 एक संवसार बांदलो तातून एकलो सिमाव कोण कोंकणीचे आदीचे चरित्र आनी पुरा शिकयता आनी आमचे इन्क्विजिशन जावं सरस्वती न्हंयचे आमची भास जल्मली सो ही पुरा काणी सांगले म्हाका आबान आनी दाखयलें म्हाका आनी सांगून आसलो हे फिल्म करता म्हणून सो तेदो लागून नात हांवें सर राखून बसलो आमी सांगता आसा जेम्स बँडॉन्सा सगळी अस्मिताय पिंतूर दुबय प्रिमियर शो जावंक हो मूळ कारण ह्या पिंतुरा फाटल्यान हाणें केल्लो वावर हाणें केल्लो काम ताका मात कळीत जमी आबू तुमी मुवी दुबय हाडली तुमचे व्हड सोपान आहलें हाडची हें मुवी दुबय हाडलेलें सोपान तुमकां एक तें यशस्वीन बगलें की रियली खंडी जावन यशस्वीन बगलें कित्याक म्हळ्यार हांगाचे लोकांचे उत्तेजन पळयतना तुका गुत्ताल्यार म्हणे फर्स्ट शो फूल सेकंड शो फूल आनी एडिशनल शो आमी गेल्यात नॅचरली लोकांचे उत्तेजन खंडापटे बरें म्हणे सगळ्या मुवींत नटान आनी म्युजीक आनी काणी तुमकां कशी रुचली
ना इज द बेस्ट मुवी येदो सर आमच्या कोंकण्यात असले पिक्चर येवन आमकां दिसता एवरीथिंग इज गुड आमी हॅट्स ऑफ टू आमचे हरी बाबा गाणे बरयल्याक आनी आमच्या लुई पिंटो प्रोड्यूस केल्याक जॉयलान स्क्रिप्ट बरयला डायलॉग्स बरयले आनी आमी रत्नाकर हर एकल्याचें एक्टींग बरें जालां नॅचरल जालां सांगत आसा डायन मुकामार दैज दुबय संघटनाचो संस्थापक आनी संघटक एक ही मुवी दुबय काडूंक जेम्स बाबा सांगता वावुरलेलो अनेक मनीस म्हळ्यार डॅन बाब दुबयक प्रिमियर शो हाडलो यशस्वी जाले हाऊसफुल जाले परतून एप्रिल 21 शो बुक जाला ह्या मुवी विशीं तुजी बघना खंडीत जावन ह्या मुवी विशीं आयकल्लें पूण आज दोळ्यांनी पळयलें एक ही मुवी आमी मुवी म्हणून काणगेची आणि कोंकणीचें एक चारित्रा ती एक 2 घंट्यांनी सांगून जावची न्ही पूण एक ताका इल्लें ब्रीफली हें तांणी एक ती झळक दिल्ली रीत आहा पळय एरिक बाबाची एक ताणें ती मांडून हाडली रीत आनी सगळें एक्टींग प्रत्येक जावन महाराष्ट्र जावन आमच्या कोच्चना म्हणसर आमची सिमरून आशिल्ली पुरो कोंकणी आमचो पंगड हातूंत एक विशेशता पळयल्ली हांवें की हर एकल्याची एक कला आहा पळय कुटुंबी जावन सारडी जावन ती हर एकाची एक कला ताणें विभिन्न रितीची ती एक हातूंत मेथड करचे प्रयत्न केला तें भारी एक खुशी जाता आनी एक तुका फिल्म बोर जायना आमी कोंकणींत खंयी ह्या फिल्मा वरवीं मुखार बरो फुडार आसा म्हूण सांगीत हांवें त्या देखून हांव माणसो पंगडाक लुवी पिंताक परबे पडटा आमी सांगता आसा ऑल इन पिंटो हर एक गांवांच्यो मुवी दुबय येवचे जाल्यार हो मनीस आमी सांगता जायच हाका कोत्ता आसलेले रुल्स रेग्युलेशन आनी खंयी परमिशन काडचे हाचें पुरो काम करचें लॉजिस्टीक ऑल इन पिंटो न्हू ऑल कोंकणींतली एक मुवी अस्मिताई दुबय हाडली यशस्वी रितीन प्रदर्शन जालें सगळ्यां पिंतुरा विशीं तुजी बघना असली मूवी कोंकणींत आज मुसर येवन आणि वन ऑफ द बेस्ट कोंकणी मूवी आय कॅन से वय आणि अर्रेक जावन ती साऊंड जावन ते डायरेक्टर आणि ताचेर स्क्रीन प्ले आणि सिनरीज आणि एक्टर्सांचे हिरोईनाचे टॉप जाला आणि डेनिस बाबाचे जाल्लो या भास सगळ्या मुवीन म्हाका पसंद जाल्लो रोल खाली म्हळ्यार रोल आणि बास बरे बरे उतरां घाल्या जॉल पिररान सो तुमी मलगडे मनीस तुमकां कोंकणी भाशेचे मस्त ज्ञान भंडार आसा तुमचे कडेन भाशे विशयांत तुमचे अभिप्राय ह्या मुवींत वापरलेली भास ह्या मुवींत तांणी आपले गोंयची भास वापरल्या आमची अर्रेक बोली जावं ती बडकळी सिद्धी कुडमी आमचे मंगळुरी क्रिस्तांव गोंयकार हर एक बोलींचे आसले कोंकणी भास मेन बोली मस्त आसा कोंकणी भास कोणी खंयचे उलोवन पूण कोंकणी ती कोंकणी आनीक परत्यान हांव सांगता बारे कापूरबाईचे पिक्चर